आम्ही असं सध्या कळंगूट बागा बिचाचे आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयलात आसतले की 14 तारखेक एफडीए कळंगूट ते बागा ह्या वाठारात एक स्पेशल फूड अँड ड्रग्सा तर्फे हांगासर एक स्पेशल बिर्याणीचे ड्रायव्ह घडोवन हाडिल्ली आणि तेंच्यांनी 2000 किलो ते बिर्याणी आसा ती जप्त केल्ली आणि तांकां अशी लिगल जी फायन आसा ती मारलेली. पण दुसऱ्या दिसा आमी हांगासर जेन्ना बागा कळंगूट पावले तेन्ना चोरयांनी काही लोक जे आसात ते बिर्याणी परत विकपाक स्टार्ट केल्ले. तर त्याच्या नंतर आयज सोमारा एफडीएन परत एक सरप्राईज ड्रायव्ह घडोवन हाडलेली आसा आणि त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां सांगला की हो जो ड्रायव्ह आसा हो सदां एवरी डे चालूच उरतलो आनी ते स्पेशल सरप्राईज विजीट ईच अँड एवरी स्टॉलांनी दितले. तर आयज हांगासर तेंच्यांनी सकाळी 10 वरांचेर ही ड्रायव्ह जी आसा ती कंडक्ट केल्ली आसा आणि आतां मेरेन कमीत कमी कळंगूट ते बागा ह्या वाठारांतल्यान 10 ते 12 जी स्टॉलां आसा तर ती शॉपां जी आसा तितूंतली काही 7 ते 8 अशी जी हंडी आसा बिर्याणीची ती सध्या आपल्या ताब्यात घेतिल्ली आसा आणि तेंचेर जी कडक कारवाई जी आसा ती केली वयतली अशें तेंच्यांनी सांगला. जे एफडीएचे ऑफिशियल आसात राजाराम पाटील तशेंच तेंची फूड सेफ्टीची जी ऑफिशियल्स आसा हेंच्यांनी टीम वर्कार हांगासर कॉर्डिनेटली जी कंडक्ट केल्ली आसा फूड अँड ड्रग्साची जी ड्रायव्ह आणि आतां आमकां कळयलें आसा की ते कडल्या शॉपांनी वयतले आणि हो जो ड्रायव्ह आसा तो असोच फुडें उरतलो. हांगासर बागा हांगासर आमी पळयता की बिर्याणीच न्हय तर हांगासर अनहायजेनीक प्रमाणे हांगासर जे फूड जे आसा ते कूक करताले तेंचे कडेन हांगासर वॉश बेशीन ना. तर त्याच प्रमाणे ते 2 टब्स हांगासर उदकाचे भरिल्ले आशिल्ले आनी त्या प्लेटी त्या उदकान ते फक्त डीप करून वॉश करताले. फूड कलर्स हांगासर जेवणान वापरले वयताले तर ते सुद्दां तेंच्यांनी जप्त केल्ले आसा. काही लोकांकडे फक्त वडापाव स्टॉल विकपाचे लायसन आसा तर ती हांगासर बिर्याणी जी आसा ती इलिगली सेल करताली. या सगळ्याचेर ऑफिशियलांनी कडक कारवाई करतले अशें सांगिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी.